14 हे म्हज्या उगडासा कुराक पान 7 A14 पेज 7. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो. संपलोल्या ग्लेरमिना पीस एका देवान सुर्गीचें सूख फावो करूंक ही मिसाची भेट आमी भेटयता. त्याच बरोबर आमी मागता बर्थडे निखिल फ्रांसीस एस्ट्रोसियो, डेल्सी आनी डेझी फेर्नांडीस, तशेंच अमांदा आब्रेव, सारा काब्राल आमचे यूथ, वेलन एंटनी पेरेरा तांचे पासत मागता आसतना वेडिंग एनिवर्सरी जेसन आनी अलिशा दकोस्ता, तशेंच अगुस्तीन आनी झिनिया फेर्नांडीस, देवान तांचेरूय आपलो आशिर्वाद घालूंक हे मिसाची भेटेंत मागुया. तशेंच पोसरें भाट हांगासर रावतल्या ह्या कुटुंबा पासत मागुया. तिमोथियो, विन्संट तिमोथियो, गेब्रियल तिमोथियो, इग्नेशियस मार्टिन्स, सोकोरिना गोम्स, Maria Josefa Martin, Procesao Monteiro, Quitera Souza, Teresa Gonçalves, Monica Souza, Ana Maria Falcão. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोवे आसूं. म्हज्या भावा भयणांनो, हे पवित्र गूड फावती पुरी समारंभूक आमची पातकां ओळखून घेवया. सर्वेस्परा आमचे काकुतकोर, कित्याक तुजे विरुद्ध आमी पातळ केला. सर्वेस्परा तुजी काकूत आमकां दाखय आनी दोयेन आमची सोडवण कर. सर्पद्विदा देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा देवा, तुजे कृपेन आमी पातकी आसल्या ती प्रमाणीक जाता आनी निर्भागी ती भागी जाता. तुज्या कन्यांनी आजीर जा, तुज्या देण्यांनी आजीर जा, अशें भावार्था वरवीं प्रमाणीक केल्लें आमकां थिरासणाचें बळ केन्नाच उणें जावंक पावूं नाका. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. दोन दुताच्या इतिहासा वेले वाचप. मोती उजत जाले उपरांत उबो रावन पेद्रून तांकां म्हणलें, भावानो भयणीनो, विदेशांनी म्हज्या तोंडांतले शुभ वर्तमान आयकूंक आनी भावार्थाक वेंक मारूंक पयल्या दिसांनी तावन देवान म्हाका विचून काडलो म्हूण तुमी जाणात. आनी काळजां ओळखता त्या देवान आमकां दिल्लो तसोच तांकांय पवित्र आत्मो दिवं, ती आपणाक मानता म्हूण दाखोवन दिल्या. भावार्था वरवीं तांची काळजां नितळ करून
आमचे आनी तांचे मदले कसलीच ओतोर ताणें करूंक ना. म्हणटोच आमच्यान न्हय म्हूण आमच्या पुर्वजांनी व्हरूंक जावंक ना तसलें जूं शिसांच्या माथ्यार घालून तुमी कित्याक म्हूण देवाची परिक्षा करूंक सोदतात. सोम्या जेजूचे कृपेन तांकां तशेंच आमकां तारण मेळटा म्हूण आमी सोत मानता. जमलोलो सगलो लोक ओगो रावलो आनी बार्नाबास आनी पावलू आपणा वरवीं देवान विदेशा मदें केल्ल्या सगल्या कुणाची आनी विस्मिताची खबर सांगताले. ती आख्खे सोबेन आयकली. तांचे उलोवप जातूच जाकोबान अशें म्हणलें, भावा भयणीनो, म्हजें आयकात. आपल्या नांवांक भेटयल्ली विदेशा मदली एक पोरसां सुरवातेक तावन विचून काडून देवाची खुशी जाली म्हूण सिमेवान तुमकां आतांच सांगलां. आनी हे प्रवाद्याचे उतरा प्रमाणें सारकें आसा, कित्याक अशें बरयलेलें आसा, ह्या उपरांत हांव परतून येतलों आनी दाविदाचो मोडोन पडलेलो तंबू नव्यान ताणतलो. तो हांव घोट्टाणांतलो उबो करतलो आनी नव्यान बांदतलो. तेन्ना सगलीं मनशां सर्वेस्पराक सोदतलीं. म्हज्या नांवांक भेटयलीं आसात तीं सर्व राष्ट्रां जाणा जायत्या काळा तावन हें कळीत केलां. तोच सर्वेस्पर अशें सांगता. म्हणटोच म्हजें मत अशें, देवाशी परतून येतात त्या विदेशांचें जिवीत आमी आवगोड करचें न्हय, पूण तांणी कुड्ड्या देवांक भेटोवन बश्टायलेल्यो वस्तू खावच्यो न्हय, पोजोळपण पयस करचें आनी गोमटी पिळून मारलेले मनजातीचें मांस आनी रगत खावचें न्हय. इतलेंच सांगून आमी तांकां एक चीट धाडची. कारण सगळ्या शारांनी मोइजेसाचे समर्थ परगट करपी आदल्या काळार तावन आसात आनी दर सोनवारा देवस्थानांनी ती वाचतात. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे वळोवकार. आमचो जबाब जावन दी. सगल्या पोरजांक कळयात देवाची कौतीक विस्मिता. सगलीं म्हणुया, सगल्या पोरसांक कळयात देवाची कौतीक विस्मिता. नवें गीत रचून गायात, परमेश्वराक वाखाणात. शेकानशेक प्रितुमे वयर देवाक सोड गितां गायात. जबाब. सगल्या पोरसांक कळयात देवाची कौतीक विस्मिता. परमेश्वराच्या मानांक गितां गायना गोडात. वयर काळात नांव देवाचें, परगटात तारण ताचें. जबाब. सगल्या पोरसांक कळयात देवाची कौतीक विस्मिता. ताचे मोहिमेची खबर राष्ट्रां मदें गाजोयात. सगल्या पोरजांक कळयात ताची कौतीक विस्मिता. जबाब. सगल्या पोरसांक कळयात देवाची कौतीक विस्मिता. परमेश्वर एकलोच राजा. राष्ट्रांनो, गाजोवन सांगात. ताणें ती केल्ल्या संवसार नितीची ताची राजवट. जबाब. सगल्या पोरसांक कळयात देवाची कौतीक विस्मिता. उद्गार. जेजू म्हणटा, म्हजी मेंढरां म्हजो ताळो आयकतात आनी हांव तांकां वळखतां आनी ती म्हजो पाटलाव करता. Sorvespor तुमची सोव्यासू आनी तुमच्या आत्म्या सगळ्याक जुवामा पोरमोणे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, जसो बापान म्हजो मोग केला
तसो हांवें तुमचो केला. म्हज्या मोगान रावात. हांवें म्हज्या बापाच्यो आज्ञा सांबाळल्यात आनी तांच्या मोगान हांव आसां. तशेंच तुमी म्हज्यो आज्ञा सांबाळशात जाल्यार म्हज्या मोगांत रावतल्यात. म्हजी कुशालकाय तुमचे सोबे आसचे खातीर आनी तुमची कुशालकाय पूर्ण जावची पासत हांवें तुमकां ह्यो वस्तू सांगल्यात. सोमयाचें शुभ वर्तमान. वखाणणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ बाबा भयणानो, आयच्या शुभ वर्तमानान मनान दवरून ह्या वर्साचो जुनांत हांवें पास्टरल थीम काडलेलो आसा, अबायड इन मी, म्हज्यांत रिगून रावात. हाचेर आख्खें वर्सभर आमी नियाळ करतले खरें, पूण आयज आमी इतलेंच मनान दवरुया. जेजू म्हणटा, हांव बापा सोबे आसा, बाप म्हजे सोबे आसा, हाका लागून सगळीं कामां देवाचे येवजणे प्रमाणे जातात आनी ते म्हाका कुशालकाय दिता. तसो हांव आनी बाप एकामेका सोबे आसा, तशेंच तुमी म्हजे सोबे रिगून रावलीं जाल्यार म्हज्यो येवजण्यो तुमच्यो येवजण्यो एक जातली आनी तुमकां तातूंतल्यान कुशालकाय मेळटली. ही चिंतना मनान दवरून मिसाचे भेटेंत वांटो घेवया. बेटोने गायन गावया सी सोत्रा गोवा खोडयो बारीक ओळख्यो पान 35 C17 पेज 35. गोवा खोडयो बारीक ओळख्यो उंड्या सादाची वाग मोच्या बाबा मोयनी वांगडाची सोबी तो जिवीत मोरे मिसा भेटून जागा मनशा जिवा उडलो बसून बरे मनशाक सोडून जिवीत जोडून खुशीर बाबा जेजू सोबे भोगतां तुका जिवीत म्हजें मनशाक सोडून जिवीत जोडून खुशीर बाबा जेजू सोबे भोगतां तुका जिवीत म्हजें. म्हज्या बाबा भयणानो, हें आमचें बलिदान सर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या आराधले बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेन आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्वर मारून घेव. सर्वेस्परा, ह्या पवित्र बलिदानाच्या देण्या घेण्या वरवीं तुवें आमकां एका आनी वर्त्या देव सैमाचे वांटेली केले. जशें तुजें सोत आमी जाणो जाल्या तशेंच तें फावो त्या जिविताची चालीन जोडूंक पावो म्हूण मागता. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सोबे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. तुमची काळजां उबारात. आमी ती सर्वेस्पराथाय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वैवशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा, सर्वकाळी आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची अदीक व्हडते दबाज्यान आमी किर्ती करची, कित्याक क्रिस्त जालो आमची पासकांची बोली. ताचे वरवीं पुर्विल्लो युग संपलो, इबाडलेलो संवसार नवो जालो आनी आमचें जिवीत परत सुपुर्णा एक पावलें. देखून पासकांच्या संतोसाच्या नादार सगलो लोक, सगलो संवसार उल्हासता तुजे मुखार. तशेंच सर्गीच्यो सर पदव्यो आनी देवदूतांचो दोलबार
तुझे वाखाणणेचें गीत सांगातान थांबून आसतना गायतात. सर्वेस्परा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. देखून दोवा परी तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही दानां पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. खोश मरण सोसूंक आप खोशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें खाल्स घेतली. तुका दिनवासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची खाल्स. नव्या आनी सासणीक कोराचें रगत. पातकांचें बोगसोने मेळच्याक तुमचे पासत आनी साबारा पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट आमी उचारुया. सुमया तुजें मरण आमी समोरुमता. तुजें पुनर्जीवात्मोन आमी परगट. आनी तूं परत येसर तुजें पुनर्जीवणपण पुरगट्टा. देखून सर्वेस्परा, सुमया जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवणपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची खाल्स भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. क्रिस्ताचे कुडीन आनी रोगतान वांटो घेतले आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतेकायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. अशें लियो आमच्या बागेवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिमियांव आमच्या दारी गवळी बापा आनी सगळ्या संस्कारांनी घेतलोल्या बरोबर तिका प्रिती मोगान सुपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या बोरमाच्यान ओतरून गेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणाचोय उगडास कर. आनी तुजे काकलुतीन ओतरलोल्या सोमेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची काकलूत कर म्हूण आमी मागता. अशें भाग्यवंत आंकवार मारी देवाचे माई संगाती, भाग्यवंत जुजे तिचो पती, भाग्यवंत दोरमृत आनी सरकाणें तुका मानवल्यान त्या सगळ्या सांता भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुका वाखाणूंक आनी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताच्या सांगाता आनी ताचे थाय पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत देवा सुर पदवीदार बापा सुर मान आनी मोहिमा तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. देवाच्या उतराची शिकवण घेवन आनी आमच्या सुडवंडाराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडलो त्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिसां. तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्यांत पडूंक नाका,
पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी सुर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बोरवाशान ओतरेकतले आमकां तुजे उदार काकलोतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाठाय कित्याक राजकोटची पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना सुमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन मृतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमळे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तुजो जियेतान राजवट चलयता ससनाच्या ससनांक आमेन सुम्याची शांती सदां काल तुमची सोबे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोब्यात एकामेकाक मोगान शांती दिवया देवाचे संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर देवाचे शेरे संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर देवाचे शेरे संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी पळयात ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाका पयलीं आमी सगळीं सुभागी सुम्या म्हज्या घरा येवंक म्हाका पावना पूण एक उतर मातुलोय आनी म्हज्या आत्म्यांक भलायकी मेळटली कोम्याच्या वेळार गायन गावया D बाबा भयणी आमी सगळीं पान 40 D6 पेज 49 भाव भयणी आमी सगळीं सर्वेस्पराची Somesato, tazo baba boyamto, korato yekame kato, zaso ame kelatomto, beliak tumi, koita ditle, koisa kama. Kato
प्रार्थूया. सर्वेस्परा, तुजे पुर्जेचो आदार जा. सुर्गीच्या गुटांनी तुवें तिका बोल्ले तर पोन्ने जिवीत सांडून नव्या जिविताक उतरूंक तिका फावो कर म्हूण मागता. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. मोगाळ बाबा भयणानो, आयचो दिसभर आमी दोगूय आसचे लेट येतले. फाल्यां सदांचे भशेन मिसा सांजे 6 वरांचेर मीस जातले. उपरांत प्रेज एंड वर्शीप, एडोरेशन, प्रिचींग, लेईंग ऑफ हँड्स. तुमी सगल्यांनी येवंक वावुरचें. ती मागण्याची रीत सुरू केल्या ती आमी चालू दवरूंक सोदता. सर्वेस्पोर तुमची सोवी आसूं. आणि तुमच्या आत्म्या सव्यास सर्पद्विदा देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मागणे सामिंगेलीक. सामिगेल सामिंगेल महाबुडव्या, लढाईच्या दिसा तूं आमकां राख. देंवचाराच्या खोटेपणांतली आनी फासांतली आमकां सांबाळ. देव ताका धमकी दिवं म्हूण आमी खालतेपणी मागता. आनी तूं सुर्गेच्या दोलबाराच्या कुंवरा देवाचे पदवेन सयतानाक आनी सगल्या खोटे आत्म्यांक हेमखोणांत लोटून घाल, कित्याक ते आत्म्याचो नाश करूंक आख्या संवसाराक जळ पडटात. आमेन. मिसाच्या शेवटाचें गायन गावुया. F18 सांगातान चलुया. पान 9 आनी 4. F18 पेज 94. एका जोरया देवा